मोगाचे स्टांदू आमी साडेकाळाच्या 29व्या आयतारांत भितर सरल्यात आनी हो आयतार भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक विशय दिता। तो म्हणल्यार जेन्ना आमी मागणे कोत्तात तेन्ना आमचे मागणे बोरवाशान भावार्थान आनी तिरायेन करूंक आयच्या दिसाक हो विशय आमकां उलो मारता। म्हणटच आयच्या पयल्या वाचपान ह्याच मागण्याचो कितलो असर आमच्या जिविताचेर फावो जाता ते मोजेसा उद्देशी आमकां पयलें वाचप कोडीत कोत्ता। आयच्या दिसाक दुसऱ्या वाचपान वागयोन पावलू आमकां सांगता तिमोथान आपल्या जिवितान देवाच्या उतराची जाणवाय गेली आनी ह्या जाणवायेन आपली सुणवणेची वाट ताणें धरली। जाल्यार आयचे शुभ वर्तमान जे आमकां आयकूंक मेवता तें आमकां दर एकल्याक सांगता आमी जेन्ना आमची मागणी देवाक उबारतात तेन्ना आमी सगळीं तिरायेन बोरवाशान आनी भावार्थान आमचे मागणे देवाक उबारूंक जाय। जाल्यार आयच्या दिसाक ह्याच विशयाचेर ल्हानशी नदर मारतना आयच्या दिसाक ल्हानशी घडणी एका भुरग्या सवे जाल्ली तुमकां सांगूंक सोदता। एक फावटी एक भुरगो खूब दुयेंत आसलेलो आनी देखूनूय ताका ताचे दुयेंस पिडेक बरो जातलो जाल्यार ऑपरेशन करूंक गरज पडली आनी जेन्नाय ताचे दुयेंस पिडेक जेन्ना ऑपरेशन करूंक जेन्ना वेळ पावलोलो तेन्नाय ताणें दोतोराक सांगलें तूं म्हजें ऑपरेशन करूंक भायर सरलेलो आसा जाल्यार हांव म्हजें निमनिश्चा सांगूंक सोदतां तूं करूंक राजी आसा। आनी दोतोरान म्हणलें ओय हांव करूंक तयार आसा। तेन्नाच ताणें दोतोराक सांगलें म्हजें ऑपरेशन करूंक वेता तें कोरें पूण पयलें जाता जाल्यार थोडोच वेळ तूं मागणें कर। आनी दोतोरान ताचें आयकलें आनी थोडोच वेळूय मागणें ताणें केलें आनी मागणें केल्या उपरांत हें ऑपरेशनूय ताणें केलें आनी ऑपरेशनूय बरे भाशेन जालें। पूण जेन्ना दोतोर इंटरव्यू दितना दोतोरान सांगलें म्हज्या जिवितान हांवें जायतीं ऑपरेशनां केल्यांत पूण पयलेच फावटी जेन्ना रोजार करून हें ऑपरेशन केलेलें आपणाक जायतें बोड आयलें आनी म्हजेर जी भिरांत मनांत आदी काळजोन आसलेली ती गेली। ओय म्हज्या भाव भयणीनो आयच्या दिसाक हेच मागण्याच्या विशयाचेर आमकां शुभ वर्तमान आनी आमचें पयलें वाचप आनी दुसरें वाचप आमकां नदर मारूंक उलो मारता। पयले सुवातेर जेन्ना आमी आमची मागणी देवाक उबारतना पयली वस्त आमी करूंक गरज आसा ती म्हणल्यार तिरासोन आमी आमच्या जिवितांत घेवंक। आमी जेन्ना मागणें कोत्तना आमकां घडये जायते फावटी जे मागतात तें आमकां मेळना, घडये जायते फावटी आमकां फावो जाय आमची खोशी आसा ती आमकां मेळना। देखूनच आमच्या मागण्या सवे आमी तिरासोन घेवंक गरज आसा। आमी सदांच आमच्या मागण्या सवे आनी देवा सवे हो संबंद जोडटना हे तिरासोन घेवन आमच्या जिवितांत गरज आसा। जाल्यार मागुया जेन्ना आमी देवा सवे मागणें कोत्तात तेन्ना हेच तिरासोन घेवन आमच्या जिवितांत आमचे मागणी आमी देवाक उबारूंक। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आमच्या मागण्या सवे जावंक ती म्हणल्यार आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता आमी घडये जे मागतात तें घडये आमकां रोखडेंच मेळना खरें, जी आमची खोशी आसा तेवूय घडये आमकां मेळना खरें पूण आमच्या मागण्यांत आमी दुसरी वस्त करूंक गरज आसा ती म्हणल्यार सदांच आमी सोंसणीकाय दाखोवंक। जेन्ना आमी सोंसणीकायेन देवा सवे आमची मागणी आमची गरजो आमचे काळजाचे आवडे आमी देवाक उबारतात जायते फावटी घडये आमकां तें रोखडेंच मेळना पूण आमकां दुसरी वस्त आयच्या शुभ वर्तमानान फावो केल्ली आसा ती म्हणल्यार आमी सोंसणीकाय आमच्या मागण्या सवे आनी आमच्या जिवितांत देवा सवे आमी हाडूंक। जाल्यार मागुया आमकां दुसरी वस्त आमच्या मागण्या सवे ती म्हणल्यार आमची सोंसणीकाय। आयच्या दिसाक निमाणी वस्त आमी नदर मारतना मारुया आमच्या मागण्या सवे हीच नदर। जेन्ना आमी मागणी देवाक उबारतना सदांच जे आमी कितें मागतात तें तर आमकां मेवतलें जाल्यार आमचे मागणी सदांच भावार्थाचे बोरवाशाचे तिरायेचे मागणें जावंक गरज आसा। तेन्नाच भाव भयणीनो जे कितें आमी देवा सवे मागण्यांत मागतात तें रोखडेंच आमकां फावो जातलें। जेन्ना आमच्या मागण्या सवे भावार्थ आसता बोरवासो आसता आनी आमी तिरायेन आमी मागतात तेन्नाच भाव भयणीनो जें कितें आमी देवा सवे आमची काळजाची मागणी उबारतात
तीच आमकां सदांच फावो जातली। जाल्यार आयच्या दिसाक ह्याच विशयाचेर दोदोल मारतना मागूया आमकां दर एकल्याक इश्ट कृपान बोल सदांच आमी आमचे मागणे भावार्थान बोरवोशान आनी तिरायेन आमची मागणी देवाक उबारूंक इश्ट कृपान बोल ह्या आयताराक आमकां मागुया।